आता पळया गोयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. मंथन यूथ एंड कल्चरल क्रिएशनान बायणां सबस्टन्स एब्यूज कार्यावळ घेतली. तरणाट्यांनी ड्रग्सा कडल्यान कशें सादूर रावचें हो स्ट्रीट प्लेंतल्यान संदेश. से बैठा हूं, अब बर्दाश्त नहीं होता. इस नशे का मैं क्या करूं? रे, मेरे पास कुछ पैसे थे, उसी से कोई जुगाड़ करता हूं. अरे यार, इतने कम पैसे कहां से लाऊं मैं? हाँ, अभी तो पापा ने अपनी सैलरी देके गए थे, उसी से कोई जुगाड़ करता हूं. आज पेरेंटिंग डिफरंट इतून पावले आहा. भुरगे कितें जाला, मोर एक्सेसिबल टू ड्रग्स बिकॉज ऑफ गूगल, बिकॉज ऑफ द नेट. एक एडवाइस म्हणजे दे हॅव टू बी अवेअर. अवेअरनेस विल मेक द डिफरन्स. आणि तुम्ही पळयलां आसतलें सगळ्यांनी आमी एक पावल घातला जे आमी चडांत चड भुरग्यांक अवेअरनेस करता की ड्रग्स घेयनाका. ड्रग्स घेवन कोणाचें कितें बरें जाल्लेलें ना. सगळं सद्याना सद्या संवसार खूब जाणांचे संवसार म्हाज्या फ्रेंडाचे संवसार पिड्ड्यार जाता पळयल्यान ड्रग्स घेवन. म्हणून आमी एक असो अवेअरनेस म्हणून मूव घेतलो आनी हो प्रोग्राम चॉकआउट केलो. मडगांव बाजारांत पायरेटेड डीव्हीडीचो सेल बंद करचो म्हणून फिल्म मेकर राजन तालकान मागला. लोकांनी असल्यो बेकायदेशीर डीव्हीडी विकत्यो घेवच्यो न्ही म्हणून ताणें उलो मारला. ज्या जाग्यार अशी इल्लीगल दुकानां पयलीं आसा ताजेर म्युन्सिपालिटीन एक्शन घेवपाक जाय. आनी ज्या जाग्यार ह्यो पायरेटेड सीडीज विकता जेन्ना पोलिसांक कळटा की पोलिसांनी जर एक कॉन्स्टंटली एवरी 8 days जेन्ना न्यू मुवी रिलीज जाता विदीन 8 days त्यो पायरेटेड येवपाक लागता तेन्ना तांचेर जर रेड मारून बाबा हे खरेंच सारकें विकतात कित्याक पुलिसांक खबरूय आसतात खंय अंदाज चलता तो बिजनेस. हे जर करत जाल्यार थोडोफार कंट्रोलान येतलो. पूण सगळ्यांत म्हाजें अपील आसा लोकांनी घेवच्योच न्ही. कित्याक लोकांक कळपाक जाय की एक फिल्म करपाक कोट्यांनी रुपये तातूंत वतात आनी प्रत्येकाले 100, 200, 300, 400 रुपये म्हणून तो कोट्यांनी रुपये परते येतात. मांद्रे युवा काँग्रेसीन मांद्रे मतदारसंघा खातीर फ्री आय चेक अप कॅम्प दवरिल्लो. सचिन परबाच्या फुडारपणान कॅम्प जालो. सुमार 3,000 लोकांनी दोळे तपासून घेतले. इस तरीके से हम लोग जो क्या करते हैं, सबसे पहले आई टेस्ट करते हैं, उसके बाद उसको देखते हैं अगर कैटरेक्ट है, मोतियाबिंद है, फिर उसको सर्जरी के लिए बताते हैं. नहीं तो लास्ट विजन उसका क्या आता है, फिर उसको हमने चश्मा देते हैं. चश्मा जो है ऑन द स्पॉट मिलता है, रेडी रहता है. कुछ ऐसा कॉम्प्लीटेड नंबर है, हम लोग ऑर्डर देते हैं, लेते हैं, उसका फिर 4-5 दिन के बाद उसके घर पे पहुंचाते हैं. इस तरीके से एक दिन में कभी 800, 1000, 1200, कभी जो है 700 ऐसे पेशेंट होता है. उसके हिसाब से हम लोगों ने प्रत्येक गांव में इधर अभी वो आणि इतकी उमेद जाता. जवळ आयज पर्यंत आमी जवळ म्हाका दिसता 3,000 पर्यंत लोकां कडेन पावपाचो. तांकां आमच्या शिबिरांत मार्फत आमी तांकां सेवा प्रोवायड केल्ली आसा. आणि जे एक समाधान मेळटा, एक सकून मेळटा, एक मेंटल रिलॅक्सेशन मेळटा ते ह्या समाजकार्याच्यानच मेळटा. राजकारणांतलें मेंटल टेन्शन मेळटा, समाजकार्यांतल्यान एक मनशांती मेळटा, एक समाधान मेळटा. आणि ह्या शिबिरांतल्यान जे जाणट्यांचे आमकां आशिर्वाद आणि जे बरी उतरां मेळ्ळी तितूनच आमी ह्या शिबिरा मार्फत आमी तेंची मनां जिखली. ह्याच म्हाका दिसता ह्या खरा समाजसेवा आणि ह्याच खरा आमची मनाची शांती अशी म्हाका दिसता. पीपल्स हायस्कुलान 80वो वर्सुकी दीस मनयलो. जर्नलिस्ट तवलीन सिंग आनी सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकराचें सुवाळ्याक मुखेल उलोवप जालें. रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए. I got my first real sick drink, bought it at the 5 and dime, waited till my fingers bled, was the summer of 69. Me and some guys from school had a band that we tried real hard.
सांध्याचे राती मानाचे सवळे सारिल्ल्या सोबीत मांडार हातात घालून हात नाचूया गावया घुमटाच्या मोदुरताला. शनिवारा माजोड्ड्या सेंट रोकाचे फेस्त मोठ्या उमेदीन मनयले. And they know that we are Christians by our love and by our life. म्हणजे जो मोगाच्या कोडण्यानी आमी जियेता, जो दोळ्या कोडण्यानी दुसऱ्या सगळे दाखयता, हेच पुरो की लोकांक सांगून वय ही क्रिस्तांव, वय ही जेजूची पाटकाव करा. न्हय दिसलो भायर शो करून म्हणजे व्हडले ड्रेस घालून व्हडले व्हडले दाखोवणी करून हे गोष्टीचे पूण आमची वागणूक जेजू भाशेन जावंक गरजेची. जशे भाशेन तो दोळ्याक मोगाळ जालो तेच भाशेन आमी दोळ्याक मोगाळ जावंक गरजेचे. ब्युरो रिपोर्ट पुडंट. काणकोणा पैंगिणी खेळा खात्यान इंडोर स्टेडियमाची बुन्याद घाल्या. 25 कोटी मोडून पैंगीण स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उबे जातले. हो कॉम्प्लेक्स आपले सपन म्हण थंयचो आमदार आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर रमेश तवडकार उलयलो. बरोपैकी इंडोर हॉल ताजे बरोबर ट्रॅकिंग जॉगिंग फॅसिलिटीज आणि बाकीचो जी ग्रीन फील्ड आसा ते सगळे एक व्यवस्थितपणे एक प्रोजेक्ट हांगा पैंगीणकारां खातीर मेळटा आणि तो अवघ्या एक 10 म्हयन्यां भितर काणकोण पैंगीणकारांक आनी परत काणकोणकारांक तो मेळटलो अशी हाजी म्हाका खात्री आसा. एक जश्यो मायनीचें संकट येतकच आनी म्हाकाय दिसतालें की हो ग्रावंड तसो सादो ग्रावंड जावचो न्ही, एक काणकोण तालुक्यांतलो एक आकर्शण अशा प्रकारचो ग्रावंड जावचो ही माझी अपेक्षा. आणि त्या अपेक्षे पूर्ती करत असतानाच की नॅशनल गेमीचो प्रस्ताव हे वेगवेगळ्या भागांनी एक व्हडले ग्रावंड करपाची मागणी किंवा त्या नॅशनल गेमीच्या हाजे प्रमाणे सावळवाडा जावं नावेली जावं किंवा ताजे पयलीं लुसोफने गेमीचे जे आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर उबी केले की त्यानुसार तशे प्रकारे जावचें हें म्हाका दिसतालें. आनी नॅशनल गेमीच्या एक निमित्त साधून की पैंगीणचो ग्रावंड एक सुसज्ज जावचो हे माझे स्वप्न आसा न्ही की आज प्रत्यक्षांत फावंडेशन स्टोन दवरून की लोकांच्या मनामध्ये अनेक प्रश्न आशिल्ले ताजे आज खरें अर्थान पूर्णविराम दिलो वता. आणि ह्या ग्रावंडा खातीर आमी सादारणशे 24 कोटी 12 लाख रुपया ह्या ग्रावंडा खातीर खर्च करता. आणि तातूंत इंडोर एक सुसज्ज असो आनी वेगवेगळ्या प्रकारच्यो इंडोर गेम्स खेळपा खातीर ते प्रोविजन केल्लें आसा. गोवा फुटबॉल असोसिएशनाचे प्रो लीग सर्तींत साळगांवकर फुटबॉल क्लबान टॉप पोझिशन घटमूट केला. तांचे आतां 15 मॅचींनी 36 पॉयंट जाल्यात. स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाक साळगांवकारान शेनवारा 1 गोलान मारले. स्पोर्टिंग दुसरे सुवातेर आसा. तांचे 15 मॅचींनी 32 पॉयंट जाल्यात.
खबरां चित्र हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.